गोंयांत जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंटाचो आवाज चलता, भुरगे बेकार आसा, भुरगे वायट मार्गाक वयता, आनी हेच चलता आसतना कालूच आमकां एक न्यूज येयली, एकट्यान कोणे लिंक धाडली, तेतून एक मेगा जॉब फेअर जाता सावंतवाडी म्हणून, थंय ती लिंक केली, एडवर्टिजमेंट येयली. ते जॉब फेअर ऑर्गनायज करता भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश. ते हो जॉब फेअर ऑर्गनायज करता सावंतवाडी हांगा. आता ते जॉब फेअर करता जाल्यार आमकां काय फरक पडना, ते आपल्या राज्यात जॉब फेअर करू, नोकऱ्यो दिवू, नोकऱ्यो ना दिवू, तो तेंचो कन्सर्न. आता हो जॉब फेअर करता तेचो आमकां कितें परिणाम जाता हे इम्पॉर्टंट आसा. आता हे जे डबल इंजिन आसा, डबल इंजिन न्हय, ट्रिपल इंजिन, तेच्या पयलीं 4 इंजिनां तेंची आसली, कर्नाटकानूय आसली. आता हे इंजिन तिसरे इंजिन म्हणजे महाराष्ट्रा जे आसा पळय, ते महाराष्ट्राक कशें सपोर्ट करता ते पळया. आयज जर तुमी खंयच्याय कंपनीन वचा, फार्मास्युटिकल कंपनीन वचा, चडशे आता तुमी ग्लेनमार्कान वचा, नाजाल्यार लुपिनान वचा, मायक्रोलॅबान वचा, हे कंपनीन तुमी वचा, तुमी पळया तुमकां मॅक्झिमम महाराष्ट्राचे गाडयो दिसतात. नेबरिंग स्टेट कर्नाटका आनी महाराष्ट्राच्यो गाडयो तुमकां थंय दिसतात. आता हे कशें दिसता हेच्याय पयलीं आमी 2-3 वर्सां पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जेन्ना सिपलान भायर इंटरव्यूज दवरलेले, तेन्ना आमी एक्सपोज केले, त्यानंतर तेंच्यांनी गोंयांत घेवपाक चालू केल्ले. पूण आतां ही दादागिरी तेंची परत जाल्ली आसा. गेल्या असेंब्लीन गेल्या म्हणजे सरकार जाल्या उपरांत रोखडेच जी असेंब्ली जाल्ली तेन्ना लेबर मिनिस्टर आमचो बाबूश मोन्सेरात तेणी सांगलेले की गोंयकार वर्सीस नॉन गोवन, गोवन वर्सीस नॉन गोवन जो डेटा आसा तो 3 म्हयन्यान आमी असेंब्ली फुड्यान दवरतले, आमी तुमच्या फुड्यान सादर करतले. पूण जर आतां पळोवपाक गेलो जाल्यार आतां 2 वर्सां कंप्लीट जाता सरकाराक ह्या मार्चान, पण अजून मेरेन गोवन वर्सीस नॉन गोवन डेटा अजून मेरेन ह्या कंपनीनी सरकाराक दिल्लो ना, आनी ह्या सरकारान त्या कंपनी कडल्यान घेतलेलो ना, आनी अजून मेरेन तो असेंब्लीत प्लेस जाल्लो ना. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो डबल इंजिन बीजेपी सरकार गोंयकार भुरग्यांक फक्त लाचार कशें दवरपाक सोदता. आउट करच्या आदी गोंयान रिक्रुटमेंट प्रोसेस करच्या आदी, गोंयान जॉब फेअर दवरच्या आदी, गोंयान इंटरव्यूज दवरच्या आदी ते हे भायर कशे गेले, आनी तेंकां हे ITI, बीकॉम, बीफार्म, डीफार्म, मेकॅनिकल इंजिनियर, कॉम्प्युटर इंजिनियर भुरगे मेळना काय गोंयान. हांगा आवय आपूय त्रास काडटा, भुरग्यांक लोन घेवन शिकयता, 20-25 वर्सां भुरगो शिकता, आनी मागीर लाचार कसो तुमच्या पांया कडेन तुमकां येवपाक तुमी मागतात, आनी हे जॉब काडटात. आनी जे प्रायव्हेट जॉब आहा ते भायल्यान गव्हर्नमेंट जॉब तर तुमी विकलेलेच आहा भायल्यान. प्रत्येक गोष्टीन तुमी गव्हर्नमेंट जॉब क्रिएट करून दवरले. सगळे बिहारी हे ते सगळे कर्नाटका सगळे येल्ला गुल्ला सगळे बोलल्यात तुमी. आनी इम्पॉर्टंट हो गव्हर्नमेंट जेन्ना आमी नांव आवट करपाक लागले, येल्लप्पा, लमाणी, चौधरी आनी कोण कोण हे जे जशे जावपाक लागले पळय, जेन्ना आमी नांव आवट करपाक लागले, सरकारान आनी एक कॉन्स्पिरसी केली. हे आतां जेन्ना PDF आउट करता तेन्ना नांवां घालिना, सीट नंबर दिता. सिलेक्शन जे फायनल सिलेक्शन जाता तेन्ना फक्त सीट नंबर आउट करता, कित्याक नांवां घातल्या उपरांत कळटा की हे जॉब भायल्यान गेला म्हणून. लास्ट टायम जेन्ना कॉन्स्टेबल रिक्रुटमेंट जाल्ले तेतूंतले 500 कितें तरी 150 कितें 150+ मायग्रंट्स आसले, ते आमी दाखयल्ले, ह्याच स्मार्ट टीव्हीचेर दाखयल्ले. जो हो सरकार इतलो भियाला आपूण एक्सपोज जाता म्हणून तो सीट नंबर आउट करता. म्हणजे गोंयकारांक गव्हर्नमेंट जॉब ना ते ना, प्रायव्हेट जॉबूय ना.